नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सवनाळे फ्राय। या हांवें सवनाळे उजरोवन धुवन घेतल्या। सवनाळ्यांक अशें हांवें कट घालून घेतल्या। कट घातले म्हणटकच मीठ बरें लागता, सवनाळो खावपाक रुचीक लागता। तातून घालुया चवी पुरते मीठ। मीठ नुस्त्याक लावून घेवया। एक चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हातून हांवें ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। अर्धो चमचो हळदीची पावडर, एक चमचो मिरचीची पावडर, एक चमचो सोलाचे आगळ घालता। आगळ ना जाल्यार तुमी आमटाणीचे उदक घातल्यार जाता, लिंबाचो रस घातल्यार जाता। मिक्स करून घेवया। हो मसालो आमी नुस्त्याक लावया। मसालो हांवें नुस्त्याक लावून घेतलो। हे नुस्तें आतां आमी 15 ते 20 मिनटां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरया। नुस्तें हांवें मॅरिनेट जावपा खातीर दवरल्या 15 मिनटां जाली। नुस्त्याक लावपाक हांवें रवो घेतला। नुस्त्याक आमी रवो लावून घेवया। असो दोन्ही वाटल्यान रवो लावून घेवपाक जाय। नुस्त्याक रवो लायता तोपर्यंत हांवें गॅसार तवो तापत दवरला। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातून हांवें तेल घातला। रवो लावून घेतला ते नुस्तें घालुया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बरें तळून घेवपाक जाय। अशें दोन्ही वाटल्यान बरें फ्राय करून घेवपाक जाय। नुस्तें तळून जालें, हांव काढून घेता। सवनाळे फ्राय करता आसतना तातून हांवें सोलाचे आगळ घातला। आगळ घातल्यानंतर खूब रुचीक लागता सवनाळो, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।